प्रसाद हे रामा प्रताप तुम्ही फाटी यार सांगचे पडटले रे कोण उलयता पहिले प्रसाद कॅप सांग कसं तुम्ही आज मिटींग घेतली आमचो अजेंडा म्हणल्यार कितें आमी युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन आज आमी हांगासर एअरपोर्टाचेर जमलेले आसा इतल्याच कारणां खातीर की हांगा जे कितें इलिगली कितें गजाली घडटा हे तुमच्या फुड्यान दवरपा खातीर आनी सरकाराक हे दाखोवपा खातीर आज आमी हांगासर उबे रावलेले आसा. आमच्या मदीं आसा आमचो एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट बाब विद्यानंद दिवकर तशेंच सगळी टीम आसा आमची. तुमकां एक सांगता आमी वारंवार टायम अगेन आमी 1000 फावटी सांगता तांकां की हांगासर टाउट्स जे आसा ते भरपूर वाडलेले आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की 300 ते 400 लोक सुमार हांगासर बेस्टेज येवन हांगासर भाडी मारता. आमचो काउंटर आसा ते लिगली काउंटर आसा. युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन प्रीपेड येलो ब्लॅकाचो काउंटर आसा. थंय ते काउंटरा कडेन येवन भाडे करून वयतात ते. आनी तुमकां एक सांगता की हेच्या खातीर आमकां खुबसो त्रास जातात. आमकां ती भाडी मेळना जावं आनी कितें हें करना आमकां आमच्या धंद्याचे त्रास जावपाक लागला. आनी तुमकां एक गजाल तुमकां सांगता हे जे येतात पळय ते आमकां खबर ना खंयच्या राष्ट्रासून येयल्या खंयच्या देशासून येयले ते खबर ना. हांवें लास्ट टायमूय सांगलेले ते पाकिस्तानासून येयले काय बांगलादेशासून येयले ते आमकां खबर नासता. पूण तुमकां एक सांगता हेची कितें तरी चवकशी जावपाक जाय आसलेली. हे आमी टायमान अगेन म्हाका दिसता कितलीशीं ते पळय लेटरां म्हाका दिसता आमी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर ट्राफिक सेल RTO डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मागीर DYSP ट्राफिक सेल सगळ्यांक हांगासर दिल्लेले आसा. पूण हेचेर आमकां कांयच हें जावना. आमी सरकारा कडेन मागता हेचेर ताबडतोब न्याय दिवचो ताबडतोब हेचेर कितें तरी तोडगो काडचो. अदरवायज जातलें कितें खबर आसा कोणूय येतलो हांगासर कोणूय भाडे करतलो व्हरतलो. तुमकां दाखयता कालूच एक केस जाल्या ही पळय ही आज पेपरार येयलेली आसा. कालूच एक केस जाल्या कोणी तरी ड्रग्स दिलो म्हणटा खंयच्या तरी पॅसेंजराक ड्रग्स दिलो म्हणटा. हे आमचो न्हू मागीर जाता कितें हे सगळे असले नाटकां करता हांगासर आनी मागीर येता कोणाचेर एअरपोर्ट टॅक्सी म्हणटा ते एअरपोर्ट टॅक्सीचे येलो ब्लॅकूच दिसता तांकां. दुसरी गजाल एक मोलेस्टेशन केस जालेली हे पासून हे भायले टाउटर्स ते हे हायजॅकर म्हणटा आमी ताका हे लोक तुमकां सांगता कितलेशेच गजाली हांगासर जाता. दुसरी गजाल हे कमी असले काय कितें म्हणून तो रेंट कॅब वालो थंय आतां हेचेर हांगा रावलेलो आसा त्या एंट्रन्साचेर रावलेलो आसा. रेंट कॅब तेजे परमिटा प्रमाणे कितें आसता तेजे परमिटा प्रमाणे तेज्या ऑफिसा कडेन दवरपाचें आसता. तेज्या ऑफिसा कडेन तेंच्यांनी गाडयो दवरपाक जाय. हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा ऑफिस केलेले आसा हांगासर लोक येवन रावतात. रेंट कॅब बरें तितून प्रायव्हेट कारूय दितात. तेज्या पेक्षा हांव तुका एक सांगता प्रायव्हेट कार दिता ते दिता टुरिस्ट टॅक्सी ते रेंट कॅब म्हणून दितात. म्हणजे आमी कितें म्हणटा तुमी तुमच्या ऑफिसा कडेन जरात न्ही हांगासर समज जर रेंट कॅब कोणाक जाय जाल्यार आमच्यो गाडयो आसात हांगासून तुमच्या ऑफिसा कडेन वयतले आनी दितले मरे. तुमी जर हे करता आमी ते टायमान अगेन तुमकां सांगता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाका सांगलेले आसा DYSPक सांगलेले आसा ट्राफिक सेलाक सांगलेले आसा तुम्ही मातशें तेजेर कितें तरी कंट्रोल दवरा. अजून मेरेन काय जावना म्हणून आयज आमचे हे सगळे लोक जे आसा पळय आमचे 350 फॅमिली चलता हांगासर ना म्हटल्यार सादारणचे 3 ते 4 हजार लोक ह्या टॅक्सीचेर आपलो धंदो करतात. आमचो हो धंदो असोच उडोवपाचो काय कितें आमी म्हणजे तुमी आमचे सांगलेले आयकचे ना. आमी तेन्ना सांगलेले जर तर हे करिना जायत आमी हांगा उपोशणाक बसतले ना जाल्यार आमी ठाण मारून बसतले म्हणून. हो टायम म्हाका दिसता की हांव कळकळीची विनंती करता सरकारा कडेन. आमकां खबर आसा तरुण तडफदार जो डायनेमीक आमचो CM आसा डॉ प्रमोद सावंत तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता हांगासर सेन्सिटीव्ह एरिया असल्या कारणान VIP एरिया असल्या कारणान हांगासर पुलीस फोर्स वाडोवपाचो. कित्याक सांग जेन्ना आमी PIक सांगता जाल्यार PI म्हणटा आपूण धरून 5 पुलीस आसा म्हणटा
डीवायएसपीक सांगता आपल्या हेतून म्हणटा तो 50 ते 60 पोलीस कमी आसा. हांव सरकाराकडे विनंती करता की ताबडतोब हांगासर पुलीस फोर्स वाडोवपाचो, जेणे करून आमकांय रिलीफ मेळटलो आणि सगळे सारखे सुरळीत जातले. आनंद एक सायडीन गव्हर्नमेंट टुरिझमाक बळ दिवपाक सोदता आणि दुसऱ्या सायडीन हांगा एअरपोर्टार कितें जाल्ला हे टाउट्स हे हायजेकर आमी म्हणटा तेंचे पळय कालूच हांगा ड्रग्स सप्लाय केला म्हणून केस जालेला ते काय आमचे न्हू पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाता आमचे पिड्यार जाता. ते खातीर आमी मागता ह्या टाउट्स जे आसा ते अनऑथरायज कांयच ना तेंचे कडेन कोणाकडे बॅग ना टॅक्सीचे डॉक्युमेंट सारखे ना आणि ते आयज हायजेकर म्हणून हांगा एअरपोर्टार धंदो करता आमची भाडी घेवन वयता. थंय तरी मातसो ट्राफीक जाम जालो पीक सीजन जालो ज्या 1,500 रेटीचेर 3,000 रुपया रेट मारता. नांव पिड्यार जाता आमचे. आमी ट्राफिकेन जाम जावन सुद्धा आमची कितें ऑथरायज रेट आमकां डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टान दिलेली आहा पळय तीच रेट घेता. आमी केन्ना 1 रुपया कोणाचो मायत घेना आणि टील डेट आमची एक सुद्धा केस ना अशी कोणाकडे मायत पयशे घेतलेले म्हणून. सो हांव मागता आमच्या सीएमा कडेन नाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन कितें तरी आमकां एअरपोर्टार तेंच्यांनी पुलीस फोर्स वाडोवन दिवचो आणि हांगा ती कितें डेली केसी कितें जाता पळय त्यो केसी सॉल्व करच्यो. कित्याक आमी आयज पळय सगळे आमचे मेंबर आयिल्ले आहात. तुम्ही आहा मरे आमच्या वांगडा हे खातीर हे सगळे मेंबर आता आपलो कितें तरी कायदो लास्ट हातीन घेवपाचे हे तयारी ना. कित्याक हांगा पुलीस फोर्स म्हणून आमकां कांयच मेळना. ज्या ज्या टायमार आमी आमच्या कन्सर्न हितून वयता दाबोली आमच्या एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनार वयता तेन्ना ते सांगता आमचे कडेन फोर्स ना आणि हांगा आमचे डे नायट टॅक्सी चालू जाता. दुसरे म्हणटा ते हांगा रेंट अ कॅब. आमी कितें म्हणटा रेंट अ कॅब तुम्ही धंदो करा रे तुमच्या ऑफिसा कडेन धंदो करा पूण हांगा येवन धंदो करू नका. तुम्ही आहा मरे रेंट अ कॅब धरपाक हेच्या खातीर पळय रेंट अ कॅबाक सुद्दां आमी आतां आमी धारो दिवचे ना एअरपोर्टार. कित्याक सांग आमचो हो धंदो आमचे पळय पिढ्यो चलयतात. हांगा थोड्यांचे बापूय चलयताले आयज भुरगे चलयतात. त्या हितून आमी ह्या हेजेरूच पोट भरता. आमचे कडेन आनी कांय येना. त्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन बेगीन कितें तुमी आमकां हे दिवचो. देव बरें करूं. 40-45 वर्ष झाली 85 काउंटर स्टार्ट झालं तेन्ना सावन बंद चलतालें. आतां 2-4 वर्सां सारकें फेल जालां म्हळ्यार पुलीस पळयता ना पळयता कितें गव्हर्मेंटान सांगलेलें अशें कितें हे करपा लागून ते बरें घेना कांय घेना. आतां सद्या झगडी जावपाच्या टायमार येयलें आसा. झगडी जावपाक गव्हर्मेंटान करपा जायना तांकां पुलीस हाडून तरी कितें तरी करून तांकां हें करपा जाय थांबोवपा जाय. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा खरो पण हांगा इंटरनॅशनल लेवलाची फॅसिलिटी ना आनी अशें टावर्स म्हणटा ते फॉर्मल वर जालो टावर्स हे फॉर्मल हांगा चोर हांगा आमची भाडी चोरून व्हरता तांकां आमी आतां कशेंच वोगी रावचें ना. हांगासर एक स्टँड घेतला आमी हांगच्यान जे रेंट अ कार आनी हांगासर ह्या टावर्स जे आहा ते चोर आहा बरें तांकां आमी कशेंच वोगी रावचें ना. म्हजे मेंबर सगळे चावलेले आहा. आयज मेरेन तरी आमी सांगलें सरकाराक इतकीच मागणी आहा की हांगचो स्टाफ वाडोवपाचो डे नायट वाडोवपाचो. डे नायट फ्लायटां चालू आहा. डे नायट वाडोवन स्टाफ आमचे पोट राखपाचो. विजुअल कर भायल्या सायडीन गाडीकडे चला चार अनेक संस्था डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट येलो एकापासून करूंक ना मरे एकापासून तो त्रास जाले म्हणटा बोल घाला ए रोड ब्लॉक करू नका रे. ह्याचो घेता बंद कर मतलब तू लाइव होता मस्त आ रहा है तू.
आज